आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। म्हापशा कॉस्मे कोस्ता अँड असोसिएट कंपनीन CSR फंडा खाला 18.5 लाख मोडून म्हापशेच्या गांधी चौकाचे सोबितीकरण केला। जे सुशोभित केल्ले गांधी चौक जे आमी CSR म्हणजे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या अंडर कॉस्मे कोस्ता अँड असोसिएट्स ह्या कंपनीन ते फुली स्पॉन्सर्ड केल्ले। ऑलमोस्ट 18.5 लाखाचो खर्च तेंच्यांनी केला। मुख्य म्हणजे आमकां 2 ऑक्टोबराक आमकां अडचण येताली जेन्ना आमी गांधी जयंती थंय मनयताले तेन्ना खंयचे तरी एक लॅडर किंवा घोडो बी घेवन ते हार घालचो पडटालो। आतां डिझायन करता आसतना आमी अशा पद्दतीन ते डिझायन केला। पुष्कर म्हणून लँडस्केप कन्सल्टंट तेणें बऱ्या पद्दतीन तेचो आराखडो केल्लो। बस्तोड्या ग्रीन पार्का लागसार जंक्शना कडेन लोक हाडून घरांतल्या देवांच्यो मुर्त्यो आनी फोटो दवरतात। हिंदू जनजागृती समितीन ताचेर लोकांची जागृताय केली। बिलिवर्सांच्या नादाक लागून खंय लोक असल्यो गजाली करतात। स्वताहून देवतेचे घरान बाबा चड फोटो आसा म्हणून हाडून दवरलेले फोटो हो दुसरो भाग। आणि एक महत्वाचो भाग आसा की हांगासर बिलिवर्स सारखे जे भोंवतात आनी जे हळूहळू आपल्या घरातले देवता ती भायर उडया अशे तरेचे अपप्रचार करता। अशा तरेनूय हिंदू देवदेवतांचो हांगासर अनादर जावपाक पण अशें हाडून उडप हे खंय तरी देवतांचो अवमान आसा, अनादर आसा आणि आपल्या हिंदू धर्माची धर्महानी आसा। हायन जी आमकां ही संस्था आमचे कडेन आयल्या उपरांत हांवें सांगून दवरला तुमकां कितें हेल्प म्हाजेसून जाता तितलो हेल्प करता। आनी हांव ह्या 15 दिसाच्या आत हांव हांगासर एक अवेरनेस बोर्ड लावपाक जातली ट्राय करता लायता। रईस मागूश पंचायतीन आपल्या फंडांतल्यान कामां सुरू केल्यात। उक्तावणाक मंत्री परुळेकार पावलो। पंचायत फंडांतल्यान आमी एक 3-4 कामाची सुरवात आयज करता। आमचे फुटबॉला खातीर थोडोसो इन्फ्रास्ट्रक्चर जावो आसलो त्या इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर आमी हांगा स्टँड बांदता पंचायत आनी सकयल तांकां आमच्या प्लेयरांक जो ड्रेसिंग रूम जावो हेजी हांगा प्रोविजन जातलें। 3-4 म्हयन्या भितर म्हणजे पावसा पयलीं डेफिनेटली जातलें। हांगा सादारण 50-1 लाखाचें आमी कामां आहा पळय ती कामाचो आयज शुभारंभ करता। आमचे आदले सरपंच सुभाष पेडणेकर यांच्या वाडदिवसा खातीर तांकां खूब खूब हांव शुभेच्छा दिता आनी तेच्या बरोबर पंचायतीचे सगळे पंच वांगडी तेजे आसात तांकांय आयज नातालाची उर्वरित परबी दिता आनी तेंच्यांनी अशेंच काम हे विलेजी खातीर करचें अशें म्हणटा। म्हापशा शेटेवाड्यावेल्या रस्त्याक नगरपालिकेन स्वातंत्र्य सैनीक सदानंद गडेकाराचें नांव दिलां। त्रास घेतले, आपले लायफ सॅक्रिफायस केले, आपले फॅमिलीचे लायफ सॅक्रिफायस केले आनी सगळ्यांक खबर आसा हांगा पाक लागले पन्ने कितले त्रास सगळे गोंयकारांक केले इतले सोबे नासलें तें आनी त्या खातीर ते खूब म्हज्या प्रमाणे खूब पयलीं जावंक जाय आसलें। ताचें नांव येवपाचें खूब पयलीं आसलें आनी आयज हांगा गांवचो पूत आनी आमचे बार्देसकाराक आयज व्हडलें नांव जालें कित्याक असले आमचे खुबशे लोक खूब बरें कार्य केलें काम केलें पूण तांचो कोण उगडास घेना। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे। नॅशनल गेम्स 11 म्हयन्यार आसा त्या खातीर नव्यो साधन सुविधा निर्माण करपाक युद्ध पावंड्यार काम करचें पडटलें। अशे तरेचें काम लुसोफोनिया वेळार करपाचो अणभव आशिल्ल्यान सरकाराक काम पुराय करपाचो विश्वास आसा अशें खेळ संचालक VM प्रभुदेसाय म्हणटा। जे रितीन बांबोळेचो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, बांबोळेचो एथलेटीक स्टेडियम जावं पेडेचो इंडोर मोठो स्टेडियम बांदलो तेच रितीन युद्ध पातळीचेर ह्या स्टेडियमांचें निर्माण जावचें पडटलें आनी तें जातलो असो विश्वास सरकाराक आसा, अधिकाऱ्यांक आसा आनी ते रितीन पावलां सगळ्यांनी उखलिल्लीं आसा। जे रितीन इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जावपाक जाय तेच रितीन गोंयचे पंगड जे आसा विंगड खेळांनी सुमार 35 खेळांनी मातब्बर अशे पंगड आमचे संघ तयार करचे पडटले आनी ती जबाबदारी गोंयच्यो ज्यो खेळाच्यो संघटना आसा फुटबॉल, व्हॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हँडबॉल आनी अशे रितीन ज्यो 35 खेळांच्यो 35 संघटना ज्यो आसा तांचेरय मोठी जबाबदारी येवन पडिल्ली आसा आनी त्या संघटनांनी आपली फुडें पावलां मारपाची गरज आसा। दीस रात मेहनत करून खेळगड्यांनी त्याच पद्दतीची मेहनत करून आमचे पंगड जे आसा ते खडेगाड अशे पंगड तयार करचे पडटले। इन्फ्रास्ट्रक्चर बेस्ट बरें जालें पूण गोंयच्या टिमींचो खेळ सारको जालो ना अशें जर जालें जाल्यार ती आमकां लजेची गजाल थारतली। त्या खातीर म्हजें तर अशें म्हणणें आसा व्यक्तिशा की जे रितीन इन्फ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 जावपाक जाय तेच रितीन गोंयचे पंगडूय नंबर 1 जावपाक जाय, नंबर 1 जावपाक जाय अशे रितीची गरज आसा। हे बुलेटिन हांगाच सोंपता।
ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटात. नमस्कार.